प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 12वो विसवोर, वोड 24 ते 26 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 12 वर्सेस 24 to 26। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव तुमकां खरेपणी सोद गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता। जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करता ती आपलो जीव इबाडटा, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता ती आपलो जीव चांचणीक जिविता। कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकूय आसतली। कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां शिकयता आपल्या देखी वरवीं। कितें घडटा भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान ग्रीकचो लोक म्हणजे भायलो लोक जेजूक मेळपाक येता आनी जेजूचो वेळ खुर्सार वचपाक पावलेलो आसा। आनी जेन्ना वो लोक जो भायलो लोक जेजू घेवंक मेळोंक सोदता, जेजू आतां हीं उतरां उलयता। तो कितें म्हणटा? हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता म्हणटा, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोनूच जाल्यार तो तसोच उरता। परतून वाचता, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता। भाव भयणीनो, एका शेतकामतीक कोणूय विचारीत जाल्यार तो जाणो की आपल्या शेतान तो जेन्ना तो बी रोवता, तें बी मोत्तकूच तेन्नाच ताका आनीक पीक मेळटा। म्हणजे एका जमनीच्या कोण्यान, जमनीचो कोणो समज जमनीचेर कोण उडयत जाल्यार आनी तो तसोच उरत जाल्यार ताका कसलेंच पीक मेळचें ना। आनी देखून भाव भयणीनो, त्या जमनीच्या कोण्याक मरपाक आनी पीक दिवपाक एकदम गरजेचें। आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू ह्या उतरा वरवीं आमकां शिकोवन दिवंक सोदता कशे भाशेन आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी ह्या संवसारांत जिवंक कशे भाशेन आमी जिवंक जाय। भाव भयणीनो, स्वर्गीच्या बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजू खुर्सार गेलो आनी तो आमचे पासत मेलो। ताणें आपलें रगत वारयलें आनी तो खुर्सार मेलो आनी 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जालो। म्हणजे स्वर्गीच्या बापान जेजूक एक गोवाचो कोणो कहो ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयलो तो ह्या संवसारांत मेलो आमचे पासत। आनी भाव भयणीनो, आतां जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, खरेपणी जेजूक आपलो सोमी दिवान सरवंडार मानता, आतां स्वर्गीचो बाप आमकां एक पीक कशें आपल्या राज्यांत घेता। म्हणटच जेजू ह्या संवसारांत येवन एका कोणसाच्या कोळ्या भाशेन, एका गोवाच्या कोण्या भाशेन तो मेलो आनी आतां स्वर्गीच्या बापाक पीक मेळ्ळें, कित्याक ताका आनीक पूत मेळ्ळे, आनीक धुवो मेळ्ळ्यो, जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता। म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या भाशेन देवान आपल्या पुताक धाडलो, तो पूत मेलो आनी आतां ताका खूब पीक मेळ्ळें, तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकां ही सजमणी मेळत जाल्यार आमकां कळोन येता कशे भाशेन आमी ह्या संवसारांत जिवंक जाय। आमी जाणो, एक शेतकामती दिता आपले ते गोवाचे तो कोणो आपल्या हातांतलो सोडून त्या जमनीचेर घालता, तो कोणो मोडटा आनी आतां ताका पीक मेळटा। तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां शिकोवंक सोदता कशे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत कशे भाशेन जिवंक जाय। आमी दिवपाक एकदम गरजेचें। आमचे दुडू, आमचो वेळ, आमचे टॅलंट जे आसा,
आमच्या हातान कितें आसा तें सगळें आमचे पासत न्हय. भाव भयणीनो, थोडो लोक म्हणटा हांव गरीब हा, म्हाका जाय लोकांनी म्हाका दिल्लें. आमी फकत आमचे हात उक्ते करता आनी आमकां कितें आमकां कोण दिता तें आमी पळयता. पूण आमच्या हातांतलें कांय सुटना, आमच्या जिवितांतलें कांय सुटना. कित्याक भाव भयणीनो, आमकां ही सोजमणी ना, कशे भाशेन आमी दिल्या उपरांत आमकां आनीक मेळटा. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, एक विधवा बायल आसली आनी ती आतां देव मंदिरान येयली आनी खूब लोक दुडू घालताले. पूण त्या विधवा बायलेन फकत 2 जे कॉयन आसले कॉपराचे, म्हणजे ताका चड वालोर नासलो, पूण तिका तितलेच आसले, ते सगळे घातले आनी जेजून पळयलें आनी म्हणलें सगळ्या लोकांनी खूब दिलां, पूण तिणें चड दिलां. कित्याक जें तिचे कडेन आसलें तिका जेवपाक तें तिणें सगळें देवाक दिलें. म्हणटच भाव भयणीनो, एक विधवा बायल जी इतली दुडवांनी भरूंक नासलेली, तिणें देव मंदिरान घातलें आनी देवान पळयलें आनी सगळ्या लोकांनी तिचे वण चड घातलें, पूण देवा मुखार तिणें चड घातलें. कित्याक तिचे कडेन जें आसलें जेवपाक तें सगळें घातलें. तर आयज भाव भयणीनो, आमच्या कोणाच्यान भिकारी म्हणूंक जायना, आमचे कडेन दिवपाक अशें करूंक जायना. कित्याक भाव भयणीनो, देवान आमच्या हातान कितें दिलां तें जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता, खरेपणी आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो पावता, दुसऱ्यांक आमी खरे भाशेन आमी बरें मागता, तांकां आमचें तालेंत दिता, आमचो वेळ दिता. भाव भयणीनो, आमी कितें करता, आमी आमच्या जिवितांतलें जें आहा तें आमी दिता आनी देव जें पळयता आमच्या जिवितांत आमकां आनीक पीक दिता. आमी बेसांवनी बसता, आमी फकत आमकां कोण दितलो म्हणून आमी रावना, पूण आमी आतां दिता आनी देव तें पळयता, आमचें पीक आमकां दिता, आमकां इतलें चिकार भरून दिता की आमचें घर, आमचे हात, आमचो जो जें आमचें घर आहा तें गिरेस्त देवाची भरपाक थोडी जाता. कित्याक आमी आमच्या काळजांत दिता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, जें आमकां आमी शिकल्या, जें आमकां जेजू शिकोवंक सोदता पवित्र आत्म्या उदेशी, ताजेर आमी नियाळ करुया. आनी आयजतान दिवपाचो लोक, आमचो वेळ, आमचे दुडू, आमचें आख्खें जिवीत आमी देवाक भेटोवया आनी दुसऱ्यांक बरेंपण मागपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.